म्हजें नांव पुरुषोत्तम वेल्लेकार. कवितेचें नांव आसा थंडाय आनी ही कविता आसा स्मिता गांवस हांची. कवितेचें नांव थंडाय. तो आयलो खरो पूण धर्तरी धादोस जालीच ना. तो आयलो खरो पूण धर्तरी धादोस जालीच ना. तिची तान बुकूय भागलीच ना. तिची तान बुकूय भागलीच ना. तो आयलो खरो पूण धर्तरी धादोस जालीच ना. तिची तान बुकूय भागलीच ना. तिची तान बुकूय भागलीच ना. तो आयलो आबूज जावन. तो आयलो आबूज जावन. तो आयलो आबूज जावन. माफ करचे, कागदाचो वापर करता कारण कविता हांव ह्याच्या पयलीं वाचल्यात आनी हे रिसायटेशन तें म्हज्यान जमना. जजांची माफी मागता आनी कविता जे कोण आस्वादक आसा तेंची हांव माफी मागून म्हजी कविता सुरू दवरतां. तो आयलो आबूज जावन. तो आयलो आबूज जावन दिसलो आनी नाच्च जालो. असोच येता केन्ना केन्नाय. असोच येता तो केन्ना केन्नाय घाई गडबडीन हुतू तो कसो. असोच येता तो केन्ना केन्नाय घाई गडबडीन हुतू तो कसो. वल्लेत आनी सुपातूय धरना. तो आयलो खरो पूण धर्तरी धादोस जालीच ना. तिची तान बुकूय भागलीच ना. तिची तान बुकूय भागलीच ना. जेन्ना तो मनांतल्यान येता, जेन्ना तो मनांतल्यान येता तेन्ना जायत्यो वस्तू रावता. जेन्ना तो मनांतल्यान येता तेन्ना जायत्यो वस्तू रावता. मनाच्या खळयांतल्यान, व्हाळांतल्यान, न्हंयांतल्यान, मनाच्या खळयांतल्यान, व्हाळांतल्यान, न्हंयांतल्यान वाजत गाजत व्हांवत रावता. मन मोव जावन झकुटा फुटल्यारूय आयकना. मन मोव जावन झकुटा फुटल्यारूय आयकना. तो आयलो खरो पूण धर्तरी धादोस जालीच ना. तिची तान बुकूय भागलीच ना. तिची तान बुकूय भागलीच ना. आपालिपा करून गेलो. आपालिपा करून गेलो खंय गेलो खबर ना. कितें सांगलें कांय ना. आपालिपा करून गेलो खंय गेलो खबर ना. कितें सांगलें कांय ना. गेलो खरो पूण ओड लावन गेलो. गेलो खरो पूण ओड लावन गेलो. परत येता तेन्ना येव दी. परत येता तेन्ना येव दी. मन सोबत घालून घेव दी. परत येता तेन्ना येव दी. मन सोबत घालून घेव दी. घराचें दार धांपलें ना. दारांतली रांगोळी पुसली ना. दारांतली रांगोळी पुसली ना. देव बरें करूं.